परतून एकदा येवकार तुम्ही पळयतात अंतरिक्ष अप अप अँड अवे आणि युरोपात 15व्या शतकात टिशो ब्राहे जो डेन्मार्काचो एस्ट्रॉनॉमर आशिल्लो ताणें बांदिल्ल्यो वेधशाळा आशिल्ल्यो आनी ताणें कसल्यो कसल्यो थियरी दिल्ल्यो ते सगळें आमी आज पळयत आसात. केप्लराक ताणें हांगा आपल्या बेनेटकी ऑब्झर्वेटरीन आपयलें आनी ही सगळी डेटा म्हणपा लागलो तुका दिता आनी तुवें प्रूव करपाक जाय की हांवें म्हणलां तें खरें आसा. केप्लराक ताणें टिशो ब्राहेन एक सांगलें एक आकाशात एक घटना जाता ती म्हाका समजना ती तुवें म्हाका ही डेटा एक्सप्लेन करून प्रूव करपाक जाय. ती डेटा म्हणजे थियरी म्हणजे ताका म्हणटात रेट्रोग्रेड मोशन ऑफ मार्स. मार्स पळयला तुमी? मार्स म्हणजे कोण? मंगळ. ओके कसो दिसता तो? डॉट कसो दिसता. ओके जर तुम्ही ऑब्झर्व करतात न्ही मार्स जाल्यार तुमकां एक गजाल कळपाक येतली. मार्स असो मूव जाता आकाशान भितर एका पॉइंटार तो स्टॉप जाता मागीर कितें जाता फाटी येता आनी कितें जाता परत फुडें वता. ओके मार्स असो झिगझॅग मूव जाता आकाशान. ते कित्याक तशें दिसता हें टिकोक कळना आशिल्लें ताका प्रूव करूंक शकलो ना पूण केप्लरान प्रूव केलें हें कित्याक तशें दिसता म्हणून. Curiously, sometimes some of these planets seem to be moving backwards. Mars, for example, when observed from Earth, moves slowly from west to east for months, then seems to come to a halt and move east to west for a few weeks before continuing in its original direction. In order to keep Mars conceptually on a circular orbit, which they regarded as ideal, Greek astronomers hit on the idea that these planets might move on circles within circles, known to mathematicians as epicycles. मरणाच्या वेळार इन द इयर 1601 जेन्ना केप्लराक ताणें आपयलो आनी ताका ताणें मागलें ताका रिक्वेस्ट केलें की बाबा ही म्हजी डेटा आसा म्हजें काम आसा सो ही यूज कर आनी प्रूव कर की हांवें सांगलां तें खरें म्हणून म्हणजे जिओ हेलिओसेंट्रीक थियरी खरी म्हणून. आनी केप्लरान फुडें कितें केलें प्रूव केलें ना. केप्लर हुशार मनीस आशिल्लो सगळी ताजी डेटा काडली आनी ताणें कितें प्रूव केलें की हो रॉंग आसा म्हणून. इन द इयर 1601 आमचो टिशो ब्राहे मेलो आनी ताजी समाधी आज आमकां प्राग हांगा पळोवपाक मेळटा. ओके आनी फुडें ताज्या उपरांत ताज्या ऑब्झर्वेटरीचो डायरेक्टर जालो जोहानिस केप्लर आनी केप्लरान कितें प्रूव केलें सांगात पळोवया कितें प्रूव केलें? म्हणजे कितें ताजो अर्थ प्लॅनेट्स कशे मूव जातात हें केप्लरान प्रूव केलें. ओके कशे मूव जातात तें आमी केन्ना पळोवया फुडल्या वेळा पळोवया. जेन्ना आकाशात तुमी पळयता चंद्रा कडेन पळयता तेन्ना हे सगळे व्हडले व्हडले एस्ट्रॉनॉमर ज्यांनी आमकां इतलें दिलां तांची याद आमकां येता. कित्याक चंद्राचेर खड्डे आसात बुराक आसात ताका कितें म्हणटात आमी क्रेटर्स आनी एस्ट्रॉनॉमरांनी ते क्रेटर्सांक हांची सगळीं नांवां दिल्यात. एक म्हणजे सगळ्यात इम्पॉर्टंट चंद्र जेन्ना तुमी पळयतात व्हडलो क्रेटर दोळ्यान दिश्टी पडटा. ओके नेकेड आय क्रेटर म्हणटात ताचें नांव आसा टिशो. ओके टायको क्रेटर म्हणटात. कॉपर्निकस हो कोण आशिल्लो? निकोलस कॉपर्निकस आनी केप्लर हे तिनूय नांवांचे क्रेटर्स चंद्रार आसात. सो एवरी टायम तुमी चंद्र पळयतात तेन्ना तुमकां याद येता की हे कोण कोण आशिल्ले आनी हांणी आमकां कसल्यो कसल्यो थियरीज दिल्यो त्यो. The Sun, the center of the universe. The Earth, just an ordinary planet orbiting the Sun, like all the other planets. With this bold insight, the 16th century astronomer Nicholas Copernicus ushered in a fundamentally new view of our solar system. It was a scientific revolution. But it was not until half a century later that the German mathematician Johannes Kepler, using observational data provided by the Danish astronomer Tycho Brahe, succeeded in drawing an exact picture of the solar system. In the course of a night, the stars revolve in a circle around the pole star, or at least they seem to. For today we know that it is really the Earth that moves. Greek philosophers regarded the circle as the perfect form, and at the center of this circle they were sure was the Earth immobile. The Arabs brought back to Europe the knowledge which they had inherited from the Greeks. From then on, the Ptolemaic system determined the world view of the Catholic Church. But could God's creation not be explained rather more simply? This question occupied the Polish scholar Nicholas Copernicus in the early 16th century. After years of calculations, he came to the conclusion that all the planets moved at uniform speeds in orbits around not the Earth, but the Sun, which he thought was at the center of all things. But he had no way of proving this. One man who thought he did have proof was the Danish astronomer Tycho Brahe. Not of the Copernican system, but of the Tychonic system, named after him.
This still had the Earth in the center, but he thought it was orbited only by the Sun and the Moon. All the other planets, in the spirit of Copernicus, went round the Sun. Brahe found that his model would precisely explain the planetary movements as seen from the Earth, except for that of Mars, which still showed irregularities. Brahe had at his disposal the best observatory of the age. His patron, King Frederick II of Denmark, had even given him the use of the island of Fehn for just this purpose. Here, Brahe was able to observe the night sky undisturbed. His rapidly growing and very accurate database made him famous throughout Europe. But when Frederick died, Brahe's days on Fehn were numbered. The new king, Christian IV, was no longer willing to finance this often domineering astronomer. Brahe left his observatory, island and homeland in disappointment. 2 years later, the man with the golden nose, he had lost his own in a duel, was wandering around Central Europe when he found a new sponsor. He became court astronomer to the Holy Roman Emperor Rudolf II in Prague. Some 30 kilometers from the city, in Benátky Castle, Brahe set up a new observatory, with the best instruments money could buy. What he lacked was a capable assistant who could derive the definitive proof of the Tushonic system from his extensive database. Kepler applied for the post and got it. In the summer of 1600, Kepler arrived in Benátky Castle and took up his employment with Brahe. Relations between the two men were tense from the outset. Brahe regarded Kepler as a mere assistant, someone to whom he could delegate mathematical tasks. A human computer, in other words. Kepler, though, was a sensitive man, and Brahe's domineering manner irritated him. Quite apart from that, he thought the Tushonic system was plain wrong, but he kept his mouth shut on that score. He had come to Prague to make use of Brahe's observational data, the best in existence, and he wanted to keep his job. Then, just a year after his arrival, things suddenly changed with the unexpected death of Tycho Brahe. On his deathbed, Tycho had implored his assistant to fight for the final recognition of the Tushonic system, but Kepler was unable and unwilling to keep this promise. Now, as Brahe's successor at the court of Emperor Rudolf II, he found himself in possession of papers which would finally ditch any view of the universe, including the Tushonic, which placed the Earth at the center. सो ते मंगळ तो मास तो कित्याक उलटो फिट जालो ते सांगना सर अजून. ओके, ते टिशो ब्राहेक कळूना आशिल्ल्यानी ते तुकाय कळूना. मंगळ रिट्रोगेड म्हणजे उलटो कित्याक भोंवता हें पळोवपाक आमकां पयलीं कितें पळोवचें पडटलें, केप्लर कोण आशिल्लो आनी ताजी थियरी ऑफ प्लॅनेटरी मोशन कितें आशिल्ली तें पळोवची पडटली. पूण तें पळोवपाक वेळ आसा आमकां? आतां वेळ ना, आमचो टायम आज जायत आल्लो आसा. सो नेक्स्ट एपिसोडात आमी पळोवया की जोहानिस केप्लर कोण आशिल्लो आनी ताजें कंट्रिब्युशन लॉस ऑफ प्लॅनेटरी मोशन हें कितें आशिल्लें. आयच्या नक्षत्र दर्शनान मार्च म्हयन्यान जो आकाशांत दिसतले ते आमी पळोवन घेवया. तुम्ही जर तुमच्या लायफान कॉमेट पळोवना, धूमकेतू केन्नाय पळोवना, तर आतां तुमचो चान्स आसा. मार्चाच्या 10 तारखे उपरांत आकाशांत ते दिसतले. ताचें नांव आसा कॉमेट पेनस्टार्स. हो धूमकेतू सगळे उगड्या दोळ्यांनी सगळ्यांक दिसतलो. आतां 9 ते 20 मार्च ह्या गॅपान भितर तुमी जर वेस्टाक गेले, म्हणजे जे बीच सायड आसा गोंयाची, ते सगळे बीच सायडीर बिचा वयल्यान तुमी पळयलो सनसेट जाता थंय वयर सारको आकाशात तुमकां हो कॉमेट स्पश्ट दोळ्यांनी दिसूंक शकतलो. 13 आनी 15 मार्चाक हो प्रॉमिनंट आकाशान भितर गोंयच्यान आमी पळोवंक शकतले. Backyard astronomers and star-watching enthusiasts need to be on the lookout in March for a comet that could possibly be seen with the naked eye. Comet Pan-STARRS will be passing about 100 million miles from Earth, briefly dipping inside the orbit of Mercury, and astronomers say it could become an object in the sky about as bright as some stars. The experts said to be looking for Pan-STARRS in the low horizon, just after sunset in the western sky. It will be up there for a couple of weeks beginning around March 7th.
So about half an hour after sunset would be a good time for your readers to take a look. It will always be quite close to the horizon, so people will want a good clear view without nearby trees or buildings in the way. The best dates to look for the comet could be March 12th and 13th, when Pan-STARRS emerges not too far from the crescent moon. पुढे आम्ही ग्रहांकडे वचूया. ह्या पुराय म्हयन्यातूय बी आमचो गुरुग्रह जुपिटर टॉरस म्हणजे वृषभ राशीत आसा. वृषभ टॉरस हाज्या दोळ्या कडेन हो तुमकां ग्रह पळोवपाक मेळटलो. शनी म्हणजे सॅटर्न हो हे पुराय म्हयन्यात रातचो 12:30 उपरांत आकाशांत दिसतलो. पळोवपाचो कसो तर पूर्वेक पळयात. लिब्रा म्हणजे तुळ रास आसा ताज्या वयर तुमकां शनी ग्रह दिश्टी पडटलो. ह्या म्हयन्याचे प्रॉमिनंट म्हणजे मुख्य कॉन्स्टलेशन जी राशी आसा ती आसा मिथून किंवा जेमिनी कॉन्स्टलेशन. जेमिनी म्हणजे जुळे. आकाशात जेन्ना तुमी 7-7:30 अशें वयर पळयलें तेन्ना सगळ्यान वयर 2 ठळक नक्षत्रां तुमकां दिसतलीं. ती म्हणजे जेमिनी किंवा मिथून राशी. तातूंत निळे कलरचे आनी हळडुवे कलरचे इक्वल ब्रायटनसाचे 2 स्टार आसात. निळे स्टाराक पोलक्स आनी येलो स्टाराक कॅस्टर अशीं नांवां आसात. आतां हे हांचे पुराय कॉन्स्टलेशन अशें दिसता, पूण ही सगळीं स्टारां फेंट आसात. हे 2 जुळे भाव एकामेकांक घट धरिल्ले आकाशात दिसतात, पण फक्त तांची मेन कॅस्टर पोलक्स हीच स्टार प्रॉमिनंट दिसतली. बाकीची स्टारां खूब पळोवपाक फेंट आसात. ती प्रयत्न करचे पडटात. आतां स्टोरी अशी आसा की हे कॅस्टर आनी पोलक्स हे जुळे आशिल्ले. झ्यूस जो देवांचो राजा आसा ताजे पूत अशें तांकां मानतात. इन वेस्टर्न एस्ट्रॉनॉमी आमच्या भारतांत भारतीय खगोलशास्त्रांत तांकां जोडपें म्हणजे कपल अशें मानतात. मिथून अशें तांचें नांव आसा आनी पुनर्वसू नक्षत्र अशें तांकां म्हणटात. ह्या म्हयन्याचे चंद्र पळोवया. 11 तारखेक ह्या म्हयन्याची अमास जातली आनी चंद्राची पुनव ह्या म्हयन्याच्या 27 तारखेक जावपाची आसा. हॅपी स्काय ऑब्झर्वेशन. सो फुडल्या आठवड्यात आमची भेट परत जातली आनी एक इंटरेस्टिंग एपिसोडा बरोबर. आनी आकाशाचे सगळी रहस्य आमी उगडत फुडें वतले. पूण आज हांगाच काबार करया. तुमचो जो सगळो फीडबॅक आसा आमच्या प्रोग्रामा बद्दल हांगा सकल आमचो ईमेल आयडी आसा. धाडत रावात, तो म्हाका मेळत रावता. सगळ्यांक देव बरें करूं. पळयत रावात अंतरिक्ष अप अँड अवे. पळयत रावात प्रुडंट मीडिया.